It's my first Sanjav before and after marriage, and I appreciate and thank Gracious, my husband, for making me a part of this celebration. When we talk about celebration, it's not just a celebration, it's a tradition we follow of love, togetherness and peace and harmony, which is passed on by our ancestors to us. So yeah, a small reminder to all our youth to be safe, vigilant and celebrate their Sanjav to the fullest. Thank you. Sanjav to everyone. आमकां स्पेशली म्हाका आतां 5-6 वर्सां जालीं हांव सदां सांजावां ही बांयत आमी चालू करताय आनी मागीर कंटिन्यू आख्या वाड्यार भोंवताय. सो 24th येतात म्हणल्यार अशें करून जाता की सगळीं आमी रेडी जाता या मरे. The thing is that that excitement to celebrate, because in Vasco or anybody here at least you see very few people celebrating it like this. Happy Sanjav to everyone. पंजाब से आके बहुत अच्छा लगा. मैं इधर का जावा ही है, मेरा वाइफ गोवन है, तो मेरा वाइफ का ट्रेडिशन मनाने में गोवा आया हूँ. एंड हैप्पी संजाव टू एवरीवन. थँक यू टू वेलकम मी. हांव सगळ्यांक आमच्या भुरग्यांक सांगूंक सोदतां, हें ट्रेडिशन आमी चालूच दवरपाचें. हें आमच्या पुर्वजांनी केलेलें ट्रेडिशन, हें ट्रेडिशन आमच्या भुरग्यांकूय सांगता, सगळ्यांनी चालूच दवरपाचें. सगळो न्हू हितून उर्बा येता, मोद आसता आनी एकपण येता, सगळो एकपण येता. सगळे एकामेकाक मेवता ह्या फेस्ताक, सगळे एकामेकाक बरे भाशेन जाप करता, वळखीता, बरे भाशेन सेलेब्रेट करता. विवा सांजाव हो आमकां पयलो आमच्या जाणट्यांनी आमकां शिकयलेलो आनी आमी स्कुलान टायमार आमकां बरोच प्रॉब्लम जातालो. आमी सांजाव आमकां हॉलिडे दिनाले, आमचे मागीर आमकां त्रास करताले, पूण तरी पूण आमी येवन आमी सांजाव करूंक फुडें सरताले. आयज ते लोक आमच्यावर ना, पूण तो तेंचो फुडारकार आमी घेयला आनी वर्सां उरतलो. पयलीं म्हणल्यार सगळ्यांक विवा सांजाव. आनी हे फेस्टिवल आमचे पुर्वजांचे फेस्टिवल आसा की ते सगळे एक दिसा येवन मेळोन वाड्या वयले सगळे मेळोन ते बांय क्लीन करताले आनी सगळे ते पयलींचे ट्रेडिशनल आसलेले, ते सगळे ट्रेडिशनान ते वयताले. आनी आतां आमी आमचो यूथ आतां ते इसरोत वयता. आतां तांकां खबर ना हे कित्याक करताले, कितें तेजो म्हत्व कितें, आनी ते कांयच आतां ते भुरग्यांक खबर ना आतां युथाक आमच्या. सो आमी सगळ्यांनी मेळोन हे सगळे मातशें सांबाळून दवरपा जाय आमच्या फुडल्या जनरेशनाक, की तेंच्यांनी हे सगळे आमचे सण आहा ते साजरे करचे म्हणून. आनी तशेंच आमी आतां सगळे हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव जावं ते सगळे आमचे पंजाबच्यानूय फ्रेंड येयल्या, तेवूय हांगा सेलिब्रेट करपाक येयल्या, हांगा स्पेशली हांगा सांजाव सेलिब्रेट करपाक येयल्या. आनी म्हाका दिसता आमी वर्सान वर्स पिढीन पिढी आमी फुडें व्हरत रावपा जाय. आनी विवा सांजाव. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.